ब्रेस्तार 3 जुलय 2025 सांत तोमास दोर्मदूत दोबाजीक परब वकील वोळ ह्या फुडें बावार्थ नासतलो जावं नाका पूण बावार्थ दवर याळाक आदार गोंयांत हो काळ पावसाचो म्हणटूच कितल्या लोकांक वेगवेगळे तरेचे कश्ट जालेले आमी आयकता. जायतीं घरां उदक भरून मोडूंक देखून पावतात. आतांचो समाज आमकां बावार्थ दवरूंक उलो करता. नोकरी जाय बावार्थ दवर, गोंय सांबाळूंक जाय बावार्थ दवर, संबंद सांबाळूंक बावार्थ दवर. बावार्थ दवरूनय आमी कितली निराशी जाता आनी कश्ट भोगूंक पावता ताचो अनुभव आसा. तरी पूण आमचो बावार्थ आमी त्या मनशांचेर, त्या फुडाऱ्यांचेर, घरच्यांचेर दवरून फुलोवन जाल्या काय. तोमास, ताका आमी दुबावी तोमास म्हूण वळखता, पयलो घोडी जेजूच्या रुपांतराचेर दुबावलो पूण मागीर त्याच जेजूचेर बावार्थ घट धरूंक पावलो. आमच्या भारतांत तामिळनाडू, केरळा वाठारांत येवन ताणें क्रिस्ती धर्म परगटलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू तोमासाक म्हणटा, पळयलो देखून तुवें बावार्थ धरलो, पळयनासतना बावार्थ धरता ती खरेंच भागी. पयल्या वाचपान जातकात पळयनासतना पेद्रू कोण परी कोर्नेलाच्या घरांत वेता. कोर्नेलाचें मागणें आयकून सर्वेस्परानूच पेद्रूक आपोवंक धाडलो आनी पेद्रूचो संदेश देव तोंडाक पळोवन मनशां मदें ओतोर करिना. कोणूय मनीस खंयचेय राष्ट्राचो तो जावं देवाची भक्ती करता आनी देवाचे कुशे प्रमाणे चलता तो मनीस देवाक मानवता म्हूण सांगता. म्हजो ताराव मनशा मदें रावून फकत ताच्या पळक्या वस्तूचेर बावार्थ धरिनासतना सर्वेस्पराचेर बावार्थ धरून हांव जेतलो.